काम बंद आणि ते ओल्ड सिवेज लाईन सामके वी आर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड यू नो दे एन्जॉयिंग देयर हॉलिडे आणि आम्ही हांगासर काडटा एका सोद तेका सोद प्रॉब्लेम जाता म्हणजे भितर पावला उदक आम्ही सामकी फेड अप झाली 7 महिन्या पहिली वॉटर पाईपलाईन घातल्या फकत थिंगा टायटल जाव डेप्युटी मेयर आणि बाबू जे MLA ऑफ पेंजीम आणि स्मार्ट सिटी पाड पडोले स्मार्ट सिटीचे सांतिनेज सिवेजीच्या कामाक मारिल्ल्या फोंडाऱ्यांनी लोकांचे हाल आयिल्ल्या दिसा रस्त्यार सिवेजीची घाण काम करतल्यांनी आता रातचे पंप लावून सिवेज सांतिनेज नाल्यात सोडपाक सुरवात केल्या। पणजेचो शॅडो MLA उत्पल परिकाराचो दावो मध्यान राती ताणें पणजेची भोवडी मारली चर मारून सिवेज सरळ नाल्यात जे सगळे चेंबर आसा ते भरिल्ले दिसता सदां तर रातचे पंप चालू करतात सिवेजाचे कित्याक फुडें सगळे बिकॉज ऑफ अनप्लॅन्ड वर्क स्मार्ट सिटीचे थंय हांगा सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट पर्यंत वता थंय म्हाका दिसता लायनी डॅमेज केल्या आसूंक जाय ताच्या खातीर रातचेच पंप चालू करप आनी ते सगळे पंप हांगा काल येवन पळयल्यार हांगा जी एक ट्रेंच खणल्या आनी थंयच्यान ते सगळे सिवेज वॉटर गोज डायरेक्टली टू द क्रीक सांतिनेज क्रीक म्हणटात नाला तातूंत डायरेक्ट हे अनट्रिटेड सिवेज वॉटर थंय वता अनफॉर्च्युनेट पार्ट इज की ही खळी जी इल्लिगली तांणी खणल्या इधर डिपार्टमेंटान किंवा स्मार्ट सिटी जे रन करता तांणी ती बंद केल्यार सगळे थंय उदक वयर सरतलें बंद केलो जाल्यार सगळे रस्त्यार उदक तुमी ऑलरेडी थंयचो चेंबर पळयला रातया पणजेकारांचे दोळे आड खंय असली कामां चल्ल्यात तांकां आनी खंय कांयच पर्याय ना जो आनी एक केला इल्लिगली डिपार्टमेंटान इट्स एन ऑफेन्स तांणी अशें प्लॅनिंग केलां की तांकां आनी कांयच चॉयस ना सांतिनेज चर्चीच्या रायटान आसा हांगसर सिटी बेकरी बी आहा ते एरियेन आनी हांगसर चेंबर ओपन खूब दीस जाला हांगसर आनी तो भरलेलो आसता हे सगळे सिवरेजीचे न्हू खळी घालून तांणी सोडला ते डायरेक्ट क्रिकान वता आतां समज तेंच्यांनी जर बंद केल्यार ओपन केला ते बंद केली कित्याक ते केला ते इल्लिगल ते डायरेक्ट क्रिकान सिवेज अनट्रिटेड सोडटा इज एन ऑफेन्स ओके हांगसरले कामूय आमी पळयता म्हणजे खूब दीस जाले चालू ना कोण मे बी दॅट इज दीस वॉज अनप्लॅन्ड इव्हेंट and they are not able to handle अशें म्हाका दिसता पणजेचो महापौर नगरसेवक आसा काय म्हूण प्रश्न घाईघाईन आबूजपणांनी केल्ल्या कामाचो परिणाम पावसात पणजेकारांची परिस्थिती वायट आसा म्हाका मजा दिसता कावन्सिलर खंय आसा मेयर खंय येता हांव स्मेलीट म्हणना हांगा जो तुमकां वास येता सगळे हांगा रेजिडेंट्स रावता हांव मेयराक सांगता स्नफ इट म्हणून कळ्ळें न्ही ताका किक मेळटली तातूंत इतलो घाणेरडो वास हांगा लोकांक घेवचो पडटा आनी खंय कावन्सिलर खंय आसा मेयर खंय आसा डिपार्टमेंटान केला किंवा स्मार्ट सिटीन केला तुमी कित्याक बोवाळ घालना कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हांगा थंय आतां ते इल्लिगल केला पण ते बंदूय करपाक येना बंद केल्यार हांगच्यान वयर येता यू हॅव सीन द लेवल इट इज ऑलमोस्ट रस्त्याचे एक इंच कमी आसा सो मोमेंट यू स्टॉप ब्लॉक दॅट हे ड्रेन सगळे पंप चालू केल्यार हांगच्यान वयर येतले जाल्यार पंप चालूच करपाक येवचे ना थंय बॅकअप जातलो सगळो सो दीस इज द कायंड ऑफ प्लॅनिंग हांवें पयलींच्यान सांगलां की दीस इज हॅपन बिकॉज कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक जाय आशिल्लें बिफोर स्मार्ट सिटी सबच्या पयलीं सो घाईन सगळें केलां विदावट प्लॅनिंग आनी दीस इज द रिजल्ट आय डोंट इवन वॉन्ट टू म्हाका पणजेचें कितें जातलें पावसान आय डोंट वॉन्ट टू म्हणजे हांगा कसलें उदक खबर आसा हें घर आसा हांगा शॉप्स आसा आय कॅनॉट इमेजीन तांचे कितें हाल जातले स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।